सगळ्यांक नमस्कार म्हळे येस इतले रेस्पॉन्स असले न्ही पब्लिकाचे ना आराम कशी जाल्यार फंक्शन करीत पयलीं दवर न्हू हांव स्पीच कॉम्पिटिशना हांगा थंय गेले तेन्ना तांत स्पीच करता लोक म्हणत आशिल्ले घरांत केन्नाचें मालगड पूत जावचें ना स्पीच करतना केन्ना लास्टाच जावचें ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार मालगड पुताक केन्ना जबाबदारी चड आनी स्पीच करतनाच न्ही पुरा लोकांक बरें भाशण जाल्या नंतर आमी उलोवचें कश्ट नायक मामाल अद्भुत पदा नंतर म्हाका उलोवचें आपयलां म्हाका तशी फील जाता साजी आज ह्या कार्यक्रमांत हांगा उलोवचें राबिल्लें तेन्ना म्हगेलें मन एक्झॅक्ट 1 दशक म्हाका शेवता मे 14, 2014 तेन्ना उडपी राजांगणांत हास्य दिग्गज प्राणेश महामनी नरसिंह जोशी तांगेल्या उपस्थितींत म्हगेलो कार्यक्रम आशिल्लो तेन्ना सक्काळीं दवर न्हू मोदीले गव्हर्मेंट जाता म्हूण रिजल्टांत येता आशिल्ल्या न्यूजा कडेन ताजे मदीं आमगेलो कार्यक्रम काणयोर मठाधीश आमगेले येद्राक बसून शिष्यवृंदा कोटू येद्रा बसूंक घेवन तांगेल्या फाटीरी खांदेरी हात मारत आमगेल्या हास्याक एन्जॉय करता आशिल्ले आज 10 वर्सां नंतर तसले पार्लिमेंट इलेक्शनाचें वातावरण हो कोण म्हणता मराठी गोड कोण म्हणता संस्कृत होड कोण म्हणता मराठी गोड कोण म्हणता संस्कृत होड पण हे कोंकणी भाशेचे गोड सगळ्या मुखार सोड अशी बरेकन छप्पाळे मारा कित्याक म्हळ्यार छप्पाळे मारच्याचे भरती बेनिफिट्स आसा पद आयकून हांगा न्हीद येयला सुरता न्ही बाजू बशिल्ले आसल्यार तांणी जाग जाताच प्लस हासा तेन्ना तुमगेले बाजू बशिल्ल्याक तुमकां जोक अर्थ जाला की ना म्हूण कळना प्लस तुमकां न्हीद आयला आसल्यार बी वता आज असल होड कार्यक्रम हांगा येद्राक असल गण्याती गण्य बशिल्ली उरताची तांगेले येद्रा उलोवका म्हण भितर म्हाका भंय सुरू जाले ताजे मदीं मिगेल कार्यक्रम चलतना हांगा थंय गुजू गुजू उलयत बसले री मिगेल आयकतलो कोणा बा दिसलें म्हाका ताका हांव मिगेल कार्यक्रम सुरू जावचे पयले पब्लिकांत बसून आशिल्लो ओ थंय आमगेले 4 माई आशिल्ले तांगेले वचून म्हणलें माये आतां थोड्या वेळान मिगेल कार्यक्रम आसा तेन्ना तुमी शांततेन बसून हांसून छप्पाळ्यान म्हाका आशिर्वाद दिले री बरो उपकार जातलो म्हळें तितल्याक कसं म्हणका त्या मायेन पळय आपा तुका पुत्तू नरसिंह नायक मामान होन्नावरच्यान आपोवन हाडल्या तूं उलय तुका मायक बी दिला आतां न्ही तूं आयकनाशिल्वार उरतात लोक म्हूण प्रॉब्लम कांय ना आमकां त्या बी ना हांगा ट्रॅफीक जाम सिग्नल म्हणलें बेंगळुरांत आमी घरच्यान भायर पण अशी सुमार टायम जाल्या हांगा जेवणाक जेवण जालें आराम बसून उलयता म्हूण आमी आयले सच ताजें नासलें आपा तूं तुगेलें काम कर आमी हांगा आमगेलें काम करताची म्हळ्यार ती तें आयकून स्टन्न जावन थंय बसलो हांव थंय बसच्या कची आमगेलो मायेलो कार्यक्रम सुरू जालो हय गो मंगला आतां बेंगळुरांत दूद भारी दाट येवचें सुरू जाल्या गो हय वे कशें गे तें कांय ना गांवांत उद्दा ना न्हय तशीच आत गोतस तुमकां वॉट्सॅपांत इंस्टाग्रामांत ओट्टू कडेन स्टेटस येताचे स्टेटसांत आमगेले स्वामी आले ना व्हड व्हड लोकांक भाशण उठ्ठोज क्लिपिंग्स आमकां बोट अडचिले मेळून सोडता जाल्यार स्टेटसाचे प्रॉब्लम म्हळ्यार बरी 30 सेकंडाची उरतात ती ओट्टू भाशण कट्टकन घालका आमगेले आत्ताचे काशी मठाचुरो गोकर्ण मठाचुरो स्वामी जाल्यार इंग्लिशान बी ते भाशण एक्सप्लेन करताचे जाल्यार ते 30 सेकंडात घालील उरता पळय तांत आमकां पुरा खबर पावना ताका कसं जालें की म्हळ्यार पयर आमगेले मायेल सुन्नेन भाशण आयकून एकादशी उपवास दवरलो सांजेर पळयल्यार गेटा लागीं पानीपुरी अंगडीन पानीपुरी खाता आशिल्ली मायेन चिंतलो अयो उपवास आस मुगो तूं हें कसो गोय उगी उरा माये तुमकां गोतना तें स्वाम्यान फास्ट करका म्हूण सांगल्या बोर्ड पळया थंय फास्ट फूड म्हूण आसा ताका हांव फास्ट फूड खाता आसा म्हणाल तुमकां सगळ्यांक गोत आसा आमी कोंकणीचे महाराष्ट्रा कर्नाटका गोवा केरळा हे कोस्टल बॉर्डरांत आमी परशुराम सृश्टींत आमी मूल आशिल्ले लोक आमगेले ते कोस्टल बेल्टाचे एक रेल म्हळ्यार कोंकण रेल मणिपालांत 2 वर्स पयलीं चडले कोंकणी संमेलनांत एक चर्चा चल्ले ते रेला कोंकण रेल म्हूण कित्याक नांव दवरल्या म्हूण तांत एक महाबुद्वंतान दिलेलें उत्तर हे कोंकणीचे रेल सोडचे भारी एक्सपर्ट म्हणून तांगेल ते खूब बीग गौरव दिवका म्हूण ते रेला कोंकण रेल म्हूण नांव दवरल्या खंय आनी हांव होन्नावरचो कोंकणीचो बरे रेल सोडता म्हणून पुत्तू नरसिंह नायक मामान म्हाका हांगा आपोवन मायक दिल्या रेल सोडच्याक
कोंकण्याच्या बिझनेस पॉलिसी भारी बेस्ट अबात आनी भारी मास्टर अबा बिझनसान तूं म्हळ्यार अर्थ कसलो अशी रेल सोण कोणाक कसले कन्विन्स करताचे आमी म्हूण अर्थ आमी कोंकण्याचे रेल सोडचे खंयचे लेवलाक फेमस म्हळ्यार तुमी युट्यूबांत आतां रिसंटली आमगेले मिलिटरी रिटायर्ड मामा आले भारी एक्सप्लेनेशन्स पळयल्लो रत फूड आयटम्साचे एक सान करंबल कापूंक आनी ताका मीठ मिरसांगे पीठ लावंक आनी खावचे 20 मिनट एक्सप्लेन करता तो ते कित्याक म्हळ्यार तुमकां गोत ना उरत युट्यूबांत आसना न्हय 15 ते 20 मिनटां कमीच तुमी व्हिडिओ घाले रे लोकांक रेकमेंड जायना ते आमगेले मामा कळ्ळें ताच्यान अशी तांडली ते चिंगम म्हळ्यार वा तशीच आमी कोंकण्याचे आसा न्हय खंय जाल्यार आमकां हास्य मेळटा सद्दील कडेन मेळटा आमकां कोंकणी म्हणून न्हय खंय जाल्यार मेळटा आज तशीची बसार हांव येता आशिल्लें तेन्ना हांव लास्ट सिटार बशिल्लो कित्याक म्हळ्यार नांव हिंदूगळू हिंदुळी दवरू लास्टा बसताचे आमी मिगेल येद्रा सिटारी एक सायबांचे आनी एक सरदारजी बशिल्लो सरदारजीन पाप पयशे पळोवन तो सच्चे सुरू केलो ते आयकल्लेची सायबांचो या ला बिस्मिल्ला म्हणालो पट्टने सरदारजी हा 20 तुझे मिला बाकी किसको मिला म्हणालो देवा देख त्या टायमार बस स्टॉपार राबले हांव पटपटी देवन भायर सरलो थंय बस स्टँडार पळयलें रे बादाम हालू अल्लाडिसू म्हणून एक आंगडी कडेन बोर्ड तुम नमकां ना जाल्यार फोटोस मिगेल मोबायलांत थंय वचून विचारलें रे सर इदेनिದು ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸು ಮಳೆರಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸು ಅದು ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಸರ್ म्हणालो ते कमी म्हण पळयले रे येद्रा बोर्ड घाला ताणें सद्गुरू स्टोर्स म्हण घालचे बदलाक कन्नडान सत्तगुरू अंगडी म्हण घाल्या एक सान अक्षरान कितलो अपर्थ जाता राज्य भाशेन जावका म्हण जाल्यार रे कितलो अपर्थ जाता म्हणच्याक हें एक व्हड एग्जाम्पल तशीच हांव पयर गोवा गेलें तेन्ना ATM मशिनांत ATM कार्ड घाल्लें नो मनी म्हण आयलें तुमकां गोत आसा गोवाचे मातृभाशे कोंकणी हांव एक पंथा सोडतले ना आनेक पंथ ATM कार्ड घालें नो मनी म्हण आयलें आमी कोंकणीच आसा पळय एक पंथाक 2 पंथाक सोडतले लोक न्ही कितें म्हळ्यार तुमगेले घरा कडेनच तुमकां साकश्ट एग्जाम्पल्स मेळटाच आमी कोंकण्याचे प्रति आयटमाची पिळण यूज घेताची म्हूण घरा एक टूथपेस्ट हाडले रे खालच्या भितर उडेनाचे आमी ते किचनाच्यान लाट्टोणे हाडून ताजेर लाट्टून एक वारभर चलयताचे ताजेन बी येता ना म्हळ्यार रे सायडाच्यान कापून बोट घालून आमी ब्रशा लावंक आनी 4 दीस करताचे असले आमगेले कंप्लीट यूज घेवचे एबिलिटी आसना भारी बेस्ट ताचे घरांत तुमकां साकश्ट एग्जाम्पल मेळटाचे आमगेले घरा कडेन प्लास्टिका खोट्ट्याक एक खोट्ट उरता किराणी अंगडी गेले तेन्ना आमकां खोट्टाळे खोट्ट उडेनात तो ते प्लास्टिका खोट्ट्याच खोट्ट्यां वता तो तशीच एक शर्ट घेतला बा हांवें नवे टी-शर्ट फस्ट बरें करून घान घेतले ताका 1-2 होल पडचे सुरू जाल्ले रे अयो घरा कडेन मात्र रात्री घान घेवया म्हूण हांव काणद व्हरता ते होल व्हड जावचे सुरजा भितर आमगेले आई उंबळचे गेली तेन्ना गाडी धुवचे घालता ते थंयच्यान बी पुरा पिंजून गेलो तो नेल पुसचे वता ते तशी डिमोशनाच्यो साकश्ट स्टेज आसाच आमगेले दुधा पॅकेट बी तशीची दूद उगी पिळनाचे आमी पिळ न्हू तातूंत उद्दा घाल न्हू खिरोवन वापस घालताचे शॅम्पू बाटली बी तशीची खाल जा भितर तातूंत उद्दा घालून माथ्यार रकोंक घेताचे कॅस उरो उरनाशी उरो भेंड आयले नाल्यार परंबळ्या म्हूण आमी शॅम्पू वापरताचे तितले एक्सपर्ट लोक आमी तशी हांव आनीक पण ATM कार्ड घालें थंय गोवा ते कोंकणीचे मॅसेज आयले दुड्ड ना हा तूं मड्या एक पण सांगल्यार कळ नावे तुका तुजी वर्शीक उसळत की ना म्हण आयलें बिग बिगी भायर सरलो हांव मातृभाशेचें कॉम्प्लिकेशन कितलें म्हळ्यार पयर मात्र म्हगेले आक्का तागेले लग्ना फॉर्म भरता आशिल्ले तांत मदर टंग म्हूण आशिल्लें बापा मदर टंग म्हूण आसा कसो बरोवचें म्हणाली म्हगेले बाप्पा हा मदर टंग व्हेरी व्हेरी लॉंग एंड अनकंट्रोलेबल म्हूण बरय म्हणालो तितल्याक भितर रांच कोणाचें न ढांडने लाठोण येवन पडली देवा दय म्हगेले बापाल मात्तेर पडना तुमगेले बायलान तिरा किरकिर केल्यार आस पळया न्ही हांगचे खंयच्या बायलान राग करून घेवका म्हणना हांव आमगेले घरची खबर सांगतास तुमकां बायलान तिरा किरकिर केल्यार आस पळया म्हगेले बाप्पान करची आयडिया भारी बेस्ट म्हगेले अम्मान कसले तरी किरकिर केले रे म्हगेले बाप्पा हय गो कसो गो ते तुगेले ते 10 दोळे तुग्गू
पोल्लेर तांबडी पोळीशी तितलं म्हण भितर पुरो आमगेल घर बेगीन शांत जाता. कित्याक की म्हळ्यार मिगेल आम्म वचून आरशी येद्रा राबता. बायलान आरशी येद्रा राबल्यार तुमकां गोतच न्ही. थंय पोळी उरनाशी उरो चिमटून चिरडून एक तांबडी पोळी करून घेत ती थंय. तुमगेलो अदृश्ट बर आसवे तेच टायमार तिका उजवी दोळ्या वयरी मात्ते केंसा मदीं एक धवी केंस दिसता. ते तर दिसले जालें आमगेल घरांत पूर्ण शांतता. आनी ते धवी केंस एक उरना खंय ते 4-5 मेळ उरता खंय. ते तर ती तुंटूचे बसले जालें. ते पुरा आयटम विसरून वचे पर्यंत ते तुंटूच कामां लागता. अशी आमगेल घरा कडेनची भरपूर म्हाका हास्य मेळटा. पयर मात्र आमगेल बाजू घरचो निटांत भारी बेस्ट स्कोर आयले म्हणून मिगेल बाप्पाले खंयच्याक वचूं म्हूण एडवायसा विचारचे आयलो. ताका मिगेल बाप म्हणालो, पळय आपा हार्ट गिट स्पेशलिस्ट नाका. हार्ट एक उरता ताजेन कसले चड कमी जाल्यार तुका मारताचे. दोळे बी नाका. दोळे एक कसले चड कमी जाल्यार आनेक दोळ बी मंद जाता खंय. ताजे बदला बेस्टच न्ही आपा. तूं दांता डॉक्टरच्या 32 उरताचे. तूं 1-2 वायट केल्यार तोंदर ना. तो आनेक वाटीच्यान चाबून वता. हे डेंटिस्ट आसा पळय भारी चॅप्टर उरताचे. तुमी एकले गेल्यार तुमी एक पेशंट न्ही तांकां 32 पेशंट तुमी ताजेन पळया. तुमी गेले तेन्ना आ माडू मत ಸ್ವಲ್ಪ आ माडू मत ಸ್ವಲ್ಪ आ माडू म्हणतो. म्हाका एक पण असलो राग येता की म्हळ्यार भितर बसून काडटा की तूं म्हूण विचार कशें दिसता म्हाका. तो आ कर म्हणून इतलो म्हणटा की म्हळ्यार खडेर म्हाका कळचें सुरू जालें. तो आमगेले एक दांत मात्र पळयना. सद्या आनी खंयची रिपेरीक आसा हो आनी कितलो येता म्हाका म्हूण लॅक घालता तो. हांव अरावंड एक 6 ते 8 वर्सां आशिल्लें तेन्ना आमगेले स्टँडअप कॉमेडी सुरू केल्ले. तांत म्हाका मोस्ट हायेस्ट स्कोप मेळिल्लो म्हळ्यार मिगेल कॉन्वेंट स्कुलांत क्रिश्चन स्कूल जाल्यारीची प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक एन्युअल डेक म्हाका अवकाश दिता आशिल्लो तांणी. थंय हांव क्लासांत उलय ओट्टू सन्निवेश सांगता आशिल्लो. तांतू मिगेल फेवरेट कॉमेडी कॅरेक्टर मिगेल क्लासमेट पांडू. आमगेल पांडू बेस्ट कॉमेडी कॅरेक्टर आनी भारी बाकी खबरेत रज घालचे तो इतले एक्सपर्ट म्हळ्यार 2 म्हयने एक पंत म्हणल्यार 4 रज घालता आशिल्लो तो. फर्स्ट जून म्हयन्यांत एक पंत रज घाललो. फादर एक्सपायर्ड म्हूण लीव लेटर दिलो. 4 म्हयने नंतर वापस फादर एक्सपायर्ड म्हूण लीव नोट दिलो. आमगे टिचरान सोन सोडले. वॉट इज दीस पांडू? हाऊ मेनी फादर्स डू यू हॅव? ते कांय तशें कांय ना मॅम. 4 म्हयने पयले गेले पळया. तो आमगेल घरा बाजू आशिल्लो चर्चा फादर. पयर गेलेलो आमगेल फादर. तशी आमगेल पांडूक एक दीस दोळ येयले. आतां धगा दिवस तुमगेल घरा कडेन बी जाल्ली उरत. दोळ येयल्लो जो आसा इंग्लिशान सोर आयस म्हणटात. आमगेल पांडून दोळ येयले बदल लीव लेटर बरयलें. डियर सिस्टर, application for leave application for eye coming. I cannot attend class as my eyes have come. If I come with my coming eyes, your eyes will come and you will not come. But if you still come with your coming eyes, whole of his eyes will come and all will not come. So I will not come and all will come. I will come back when my coming eyes will go and all will come without their coming eyes. Yours sincerely, Pandu. हागेले हे इतलं चंद लीव नोट आयकोन नेक्स्ट टायम आमगेले सिस्टर ताका एक एक्सेप्शन दिवन सोडलें. कोंकणीन जाल्यार बरें रापा तुगेलें इंग्लीश वाचचें जायना आमगेलें की म्हणून. ताका नेक्स्ट टायम रज घालिल्ली तेन्ना पांडून कोंकणीन एक लीव नोट बरयलो. ताजे नंतर पुक्कट रज मेळचें सुरू जालें पळया ताका. डियर बोर्ड मास्टर म्हणून बरयलो. हां, वॉट इज दीस? कोंकणीन हेडमास्टर बोर्ड मास्टर म्हणटाच. काय ना पोट्टा काल भारी दूख आशिल्ली की ना ताजें येवचें जालें ना. तें कशें जालें की म्हळ्यार म्हाका पोट्टा काल कंडापटे दूख आशिल्लो. कित्याक की म्हळ्यार स्कूल जाले नंतर हांव ते गेटा कडेन आशिल्ले पानीपुरी अंगडीन तूं पानीपुरी खालो. ताजे नंतर उदक पिलो. ते उदक पिले कामान उरका पानीपुरी पोटां भितर पोंवचें लागलें. गुळगुळू 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 म्हूण आवाज येता. कंडापटे पोटा दूख. तूं नमगाना जाल्यार मिगेल आम्मा विचार. नावे तेच पानीपुरी अंगडी कडेन वचून पानीपुरी खा आनी उदक पिवन पळय. तुगेलो मोगाचो पांडू. डेट कॅलेंडर पळय गांव हेंच.
अस्सल बुदवंत आमगेलो पांडू. रिसेंटली कसं जालें की म्हळ्यार हांव मॉलाक शॅम्पू खाल म्हणून शॅम्पू घेवचे गेल्लो. यादच न्ही उद्दा घाल्ले शॅम्पू उद्दा घाल बी खाल ते ताकाची नवी शॅम्पू बाटली हाडचे शॅम्पू घेवचे गेल्यार इडी रो एक इडी सेक्शन बायलाल शॅम्पू मात्र. आमगेल सेक्शन खंय आस म्हूण सोदचे गेल्यार सोद नंतर म्हाका मेळ्ळें एक सेक्शनाचे एक सान तुकडें तूं एक फ्लोर मात्र मेन्स आयटम. कसं म्हूण पळयलें रे तरकारी फ्रूट झाड्ड पाल्लो पुरा बायलाल शॅम्पू. खंय पर्यंत म्हळ्यार पाल्लेंत नीम पाल्लो आनी आमगेल करिंबा पाती बी सोडना. तशें जाल्यार आमकां उरलें खंयचें बा आमकां उरिल्लें माती इंगाळो आनी टायर. ते बी अशी छंद पब्लिश करताचे तांणी एक्टिवेटेड चारकोल इससे सारा धूल मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेता है म्हळ्यार माती गश्टूंक घे माती क्लीन जाता तोंडात उलयना म्हूण एक्सप्लेन करतात तांणी. आमी बुदवंत लोक ते वचून खरेदी करताचे. आनी मेन सेक्शनान तुमी शॅम्पू घेवचे केन्ना वचा शॅम्पू मेळना तुमकां. 3 in 1 म्हूण एक मेळटा. ते कसं की म्हळ्यार एका आयटम माते जाल्यार घान घे तोंडा जाल्यार घान घे आंगा जाल्यार घान घे आनी आमी ते खरेदी करताचे. आमी दारले इतलो बुदवंत की म्हळ्यार फाल्यां कांय तर आनीक नवी ब्रँडान एक शॅम्पू लॉन्च केलो म्हणून धरा हें घे आपा हाज्यान कसं गश्टिल्यार फेंड येता. तूं आयदन जाल्यार गश्टी वस्त्र जाल्यार गश्टी म्हूण गेल्यार आमी दारली फस्ट वचून राबताचे कितें घेवचेक. कित्याक म्हळ्यार आमकां मॅक्झिमम पुरा पिळण घेवन काडका नवे ताजेन. लास्ट म्हाका 20 मिनट मात्र दिला नायक मामान कडेन तुमकां तानिकाक आनी वेळ जातलो. भूक लागेल तेन्ना मिगेल कोण आयकतले म्हूण म्हाका भयशे सुरू जाता कडेन. लास्ट एक सान प्रवर्ब सांगता. जपानांत एक बरें फेमस प्रवर्ब आसा. इफ वन कॅन डू यू कॅन डू इफ नो वन कॅन डू यू मस्ट डू. हें म्हाका रिसंटली इंस्टाग्रामांत आयलें. ताका पळय भितर हांव मिगेल पांडू धाडलें. हें पळय रे कितलें चंद थॉट. तितल्याक पांडूल रिप्लाय आयलें. मिगेल पॉलिसी सिंपल पळय जयदीपा. इफ वन कॅन डू let him do. If no one can do, what can I do? इतलं चंद पब्लिक आमकां मेळचें भारी अप्रूप. बेस्ट रेस्पॉन्स मेळ्ळा तुमगेच्यान. थँक्स अ लॉट.